लोकांनी आपल्या घरातलो कोयर व प्लास्टीक नाल्यांनी उडोवचे न्ही। उदक ब्लॉक जाता, ताका लागून शहरांनी हुंवार येता। WRDच्या अधिकाऱ्यांचो लोकांक उलो। एकच दिसता की आयज जेन्ना आमी म्युनिसिपल एरिया जेन्ना नाला डिसिल्टिंग करपाक वता तेन्ना एक मोठ्या प्रमाणात ते कचरो प्लास्टीक किंवा घरांतलो वेस्ट जो आसा तो पब्लीक किंवा ते राहते लोकल लोक आसता ते नालांक उडयता, ड्रेनाक उडयता आनी ताका लागून उदक जें आसा तें सगळें कचरो किंवा हें जो आसा तें बॉटलनेक तयार करता आनी थंय फ्लड जाता आनी लोकांच्या घरांनी उदक वता। एकूच रिक्वेस्ट आसा की लोकांनी हें उडोवपाचें प्लास्टीक उडोवपाचें केन्ना तरी बंद करपाक जाय आनी दुसरें हें जें प्लास्टीक आमच्या म्युनिसिपल एरियांनी किंवा पंचायत एरियांनी ते कलेक्ट करता ते कलेक्ट करता तेंचे कडेन हें प्लास्टीक हँडओवर करीत जाल्यार ताजो वेवस्थीत विल्हेवाट जाता। दिवचले शहरांतल्या नाल्यांतलो गाळ काडपाक खंय सुरवात केल्या। थोडे आता एक इल्लें काम उरलां म्हणजे सादारणपणे एक 75% जाल्लेलें आसा आनी ते एम्फिबियन मशीन म्हणटा म्हणजे जे उदकान काम करपी मशीन आहा ते सुद्दां हाडटले आनी सबन आसा ते आमी क्लीन करून घेतले आनी जे क्रिटिकल पॉयंट आसा म्हणजे खंय उदक स्टॅक जावं शकता हे सगळे क्लियर करले। बिचोली ब्रिजा पासून हांगा मेरेन डिसिल्ड केल्ले आसा। शांतादुर्गा सर्कल टू क्रॉसिंग आहा ते आमी एम्फिबियन मशीन घातलेले आसा। तेजें काम फाल्यां 2 दिसांनी सोंपतलें आनी बाकीचे जे ड्रेन्स कलेक्ट जाता ते बी डिसिल्ड केल्ले आसा। हांगा फ्लड पंपिंग स्टेशनाक जो ड्रेन जाता तो बी डिसिल्ड केल्लो आसा। आमची यंत्रणा आतां उबारतले आमी पंपिंग स्टेशन। मजगती नगरपालिकेनूय खंय गटार साफ करपाची कामां पुराय केल्या आनी ह्या आमदारान आमच्या ताका बरो प्रेशर लायलो आनी बेगीन करपाक लायलें आनी रोखडेंच तेंच्यांनी डिसिल्टिंग चालू केलां। म्हणजे फुडल्यान ब्रिजा कडल्यान ते ITI पर्यंत PWDन डिसिल्टिंग घेतलेलें आसा आनी आमी नगरपालिकेतर्फे सगळे कडेन डिसिल्टिंग चालू केलां। आतां 2 वार्ड आमचे जाल्ले आसा आनीक 2 वार्डांनी आमी कामगारांक घातलेले आसा डिसिल्टिंग करपाक आनी एमर्जन्सी आमी पावसान जे आमचे खंय खंय कितें भरले ते आमी कालच्यान म्हणजे पयरच्यान काल आनी आयज अशें खंय खंय जे चॅकअप जाल्लें ते पयलीं आमी फास्ट ट्रॅकाचेर काडपाक घेतलां आनी सगळें चालू आसा। प्रुडंट खातीर सिद्धार्थ कांबळी।